म्हादय न्हंयच्या विशयाचेर गोंय आनी केंद्रांतल्या भाजप सरकारान कर्नाटकान जावपी पोटवेंचणूक नदरेन घेवन गोंय राज्याचो बळी दिवपाचो प्रयत्न चलयल्ल्यान गोंयकार चाळवल्यात. गोंय सरकाराक गोंयकारांची कितली खंत आसा हें आयज केंद्रीय मंत्री जावडेकारा बरोबर जाल्ल्या बसकेन दिसून आयलां, अशें मत प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा संघटनेचो हृदयनाथ शिरोडकारान केंद्रीय मंत्री जावडेकाराक मेळ्ळ्या उपरांत उक्तायलें. गोवा गव्हर्नमेंट हे पूर्णपणे फेल जाल्लें आशिल्लें. जावडेकर आनी केंद्राक सांगपाक लागून की गोंयचें म्हणणें कितें आसा, गोंयचो उद्देश कितें आसा आनी गोंयचो स्टँड म्हादयचेर कितें आसा. बिकॉज गोवा गव्हर्नमेंटाचो स्टँड म्हादयच्या विशयान आमकां कळ्ळो की तांचो स्टँड व्हडलो असो कांय ना. आनी ते सांगपाक लागून जावडेकरांची मिटींग आमकां दिली. आज आमकां जावडेकरान मिटींग दिली, ताका लागून तांकां पयलीं म्हटलें धन्यवाद म्हणटा. कारण इतल्या शॉर्ट नोटिसान जावडेकर सरान मिटींग दिवप सुद्दां इम्पॉर्टंट आशिल्ली. सो केंद्र सरकार आमकां आयकपाक रेडी आसा, पण गोवा गव्हर्नमेंट आमकां आयकपाक रेडी ना. कारण तांचो तो एटिट्यूड आसा पळय, तो एटिट्यूड असो आसा की चलते जाव, तुमी कितें करता तें करा, आमी आमकां जाय तें करतले. सो हें आतां खंय ना खंय स्टॉप जावपाचें आसा. म्हणून आमी जावडेकर सरांक दाखयलें कितें कितें गोळबंगा, कितें कितें फ्रॉड हे कर्नाटक सरकारान केल्लो आसा तो. आनी ही लेटर्स आनी मेन लेटर म्हटल्यार जे आज आमी तांकां दाखयलां तें म्हटल्यार एपेंडिक्स 1. जी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जी केस घातलेली, त्या केसीन कर्नाटक गव्हर्नमेंटान सांगलें की इट इज नॉट अ ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट, इट इज अ हायड्रो इलेक्ट्रीक आनी एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट. हें जेन्ना कर्नाटक गव्हर्नमेंट कोर्टान येवन सांगता की इट इज अ हायड्रो इलेक्ट्रीक आनी इरिगेशनल प्रोजेक्ट म्हणून, आनी तुमी केंद्रा कडेन मागता की आमकां ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टाक तुमी परमिशन दिवचें म्हणून, हे फ्रॉड जें आसा, हे फ्रॉड आतां आमी मिनिस्टरांक दाखयला. ते स्टे करपाक रेडी ना. हेजोच अर्थ असो की कर्नाटकान जे बाय इलेक्शन्स आसा, ते बाय इलेक्शन्स पर्यंत हे राजकारण जे आसा तें आमकां म्हारग पडपाचें आसा. आनी इलेक्शन जातकीर ते मागीर कितें ते निर्णय घेतले, कितें निर्णय घेतले आमकां खबर ना. कदाचित 27 खासदार थंय असल्या कारणान कर्नाटकाच्या फेवरान जातले. आज तांकां इफी बरे भशेन करूंक जाय म्हणून आज आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ली आसा. केंद्रीय मंत्रालयाक आनी गोंय सरकाराक हरीत लावादान सुनावणी आसा हें खबरच ना खंय, आनी ताका आमचें राज्य सांबाळपी आमचो मुखेलमंत्री सहमती दाखयता. ही एक आमकां गोंयकारांक लजेची गजाल जावन आसा, अशें मत हृदयनाथ शिरोडकारान उक्तायलें. दुख्ख इतलें जाता की ह्या केंद्र सरकाराच्या मिनिस्टराक सुद्दां हें सगळें कांय खबर ना. MOEFचो एडवोकेट कोर्टान येवना हें मिनिस्टराक खबर ना. मुख्यमंत्री म्हणटा की आमचो एडवोकेट कित्याक वचूना कोर्टान हें मुख्यमंत्र्याक खबर ना. सो चल्लां कितें, म्हणजे म्हादयचेर तुमी खेळूच करता काय कितें. आनी आज आमी इतलें सगळें एक्सप्लेन करता, आमकां मिनिस्टर सांगता की आज तुमी जें आमकां सांगलें तातूंतल्यान आमकां कळ्ळें की एक्चुअल कितें फ्रॉड कर्नाटकान केला तो. बट ही इज आस्किंग फॉर 15 days टायम. 15 दीस आमकां दिया. 15 दिसान आमी तुमकां कितें सांगता. वी वील व्हेरीफाय एवरीथींग. कारण एक गव्हर्नमेंट एक सांगता, दुसरें गव्हर्नमेंट दुसरें सांगता. हाका लागून आमकां 15 दिसाचो टायम व्हेरीफाय करपाक जाय. पूण आमी सांगिल्लें आसा की तुमी 15 दीस न्ही, तुमी 2 म्हयने व्हेरीफाय करपाक घ्या. पण टील दॅट टायम जें लेटर दिल्लें 17 ऑक्टोबराक, तें लेटर इमिजिएटली रिवोक जर जायना जाल्यार स्टे करचें. पण ते स्टे करपाक रेडी ना. आयचे बसकेंतल्यान कळ्ळें की भाजपाचें केंद्रांतलें सरकार गोंयकारांच्यो समस्या सजमोवपाक शकतात, मात तांकां गोंयकारांचें पडिल्लेंच ना. तांकां कर्नाटकांतले 27 खासदार म्हत्वाचे आसात. तांकां तांचें राजकारण म्हत्वाचें आसा. म्हूण आमी आमचो निर्णय बदलिल्लो ना. आमचें आंदोलन चालूच उरतलें अशें हृदयनाथ शिरोडकारान सांगलें. आमी वी आर गोईंग अहेड वीथ अवर स्टँड. आमी खंयच हल्लेले ना. आमकां एश्युरन्स जे जाय आशिल्ले ते एश्युरन्स मेळुना. आमकां जी स्टे जाय आशिल्ली ती स्टे मेळुना. ताका लागून आमी अशें म्हटलां की आयची मिटींग जी आसा त्या मिटींगेंतल्यान फक्त केंद्रीय मंत्र्याक आमी सांगपाक शकले, म्हणजे आमी कन्विन्स करपाक शकले, बट ते कन्विन्स जावना. कारण तांकां कन्विन्स जावपाचें ना. तांकां कर्नाटका खंय ना खंय फेवर करपाचो आसा आनी कर्नाटकाचे इलेक्शन्स खंय ना खंय ह्या माध्यमांतल्यान जिखपाचें आसा. म्हणून आमी आमचो स्टँड जो आसा, वी आर कंटिन्यूइंग वीथ अवर स्टँड. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आमचो मुखेलमंत्री गोंयकारांचें हीत पळोवन उलोवपाचें सोडून केंद्रीय मंत्री वेळ मागता जाल्यार ताका दिवचे अशी विनवणी गोंयकारांचो प्रश्न घेवन गेल्ले तांचे कडेन करतालो, अशेंय हृदयनाथ शिरोडकारान सांगलें. कारण आमकां अपेक्षा आशिल्ली की केंद्रीय मंत्री कितें ना कितें दितलो म्हणून. पण आतां अशें लक्षान आयलें की तांच्यांनी स्टे दिवना. सो आमी परत सगळ्या लोकांक कॉल करतले जे रेडी आसा, तुमी सांगा, तुमी सांगता ते आमी येता म्हणून. सीएमा कडेन उलोवपाक कांयच नाशिल्लें. कारण तांकां कळ्ळें न्ही की तांचे कडेन स्टडी ना म्हणून. मनशा कडेन स्टडी आसल्यार मनीस उलयता.
तांचे कडेन स्टडी ना, ते उलोवंक शकले ना. फक्त सीएमातलो इतलो आमकां रिक्वेस्ट आशिल्लो की जर केंद्रीय मंत्री 15 दिसांनी टायम मागता जाल्यार तांकां दिवचो, जो आमी तांकां दिल्लो ना. म्हादयच्या विशयाचेर गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी जांणी कर्नाटक सरकाराक गोंयच्या विरोधान मान्यताय दिल्या तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकार दोगय कितलो बेजबाबदार आसात हे आयचे बसकेन दिसून आयलें. पर्यावरण खात्याचो मंत्री गोंयांत आयिल्ल्यान आमी ताचे कडेन आमचे विशय मांडपा खातीर गेल्ले, मात विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप तो आपणाक खबरच ना अशें सांगून मंत्र्यान दाखोवन दिला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या सरकारान बेजबाबदार मंत्र्यांचोय आस्पाव आसा अशें दुर्गादास कामत म्हणटा. जे कर्नाटकान काल ते लेटर दिले एनजीटीन मेन्शन केले फॉर्म 1 एनेक्शर, तातूंत ते क्लियर म्हणला की रिवर व्हॅली अँड हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट हे आमी ताच्या नजरेक हाडून दिल्ले आसा. आतां कोणाच्या एमओएफाच्या मंत्र्याच्या नजरेक तो म्हणटा एक बात हमें मालूम नाही ती. परत सेम जे तो थंय उलयल्लो ऑल पार्टी डेलिगेशनाक आमचे कडेन सेम ताणें म्हणला की हे बात मुझे मालूम नाही. ताका दुसरो प्रश्न केलो. काल आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षान जी केस फायल केली ताचे हियरिंग आशिल्ले, तुमचो एमओएफाचो रेस्पोंडंट तुमचो एडवोकेट येवना, तेवूय ताका खबर ना. तो म्हणटा काल केस आमी आपल्याक खबरूच ना. सो मिनिस्टर्स कॅनॉट बी सो इररिस्पॉन्सिबल. ताच्या नंतर मुख्यमंत्र्याक विचारले काल तुमचो म्हणले एजी किंवा आदोगाद कित्याक येवना, तो म्हणटा आपल्याक खबरूच नाशिल्ले काल केस आहा म्हणून. म्हणजे यू कॅनॉट बी सो इररिस्पॉन्सिबल सिटींग ऑन अ रिस्पॉन्सिबल पोझिशन. आमी आमच्या पर्सनल खातीर झगडनात हांगा, आमचो पक्षाचो अध्यक्ष आपल्या पर्सनल खातीर झगडना हांगा. And government, this NGT case by my party president was acting as an insurance to save Goa. The Goa government should have come and backed us. But it's unfortunate that मुख्यमंत्री म्हणटा की आपल्याक डेट खबर नाशिल्ली. आपण आता म्हणटा तो एजी कडेन चौकशी करता. ओके, तू कर चौकशी. नाव सेकंड पॉइंट, एमओएफ मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर सांगता की आपल्याक आनी 15 दीस टायम दिवचो. आता हे 15 दीस टायम कित्याक तुमकां याद जातले आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षान सांगिल्लें की थंय बाय इलेक्शनां आसा विच इज व्हेरी क्रुशियल फॉर देम. And major of the seats come from that area. आता 15 दिसांनी ते बाय इलेक्शन सोंपता. डिसेंबर 5 काय 6 तारखेक इलेक्शन आहा थंय. सो आनी ताका प्रश्न विचारलो की तुवें काल एक कमिटी फॉर्म केल्या, हे कितें? तो म्हणटा की एडिशनल सेक्रेटरी आनी सेक्रेटरी एमओएफ हाका आपणें सांगला सायट विजीट कर आनी गोंयान जे लेटर दिला, जे डेलिगेशन आयले त्या भायर आमचे जे एनजीटीन आमी रिप्रेझेंट केला हाजेर वचून चौकशी कर आनी 15 दिसांनी रिपोर्ट सबमीट करचो. 15 दीस बरें, आपूण वाय 15 डेज? तुमकां ऑलरेडी जेन्ना बोवाळ जालो तुमचे कडेन ऑलरेडी डेटा आसपाक जाय आशिल्लो इतल्या दिसान, एज माय पार्टी प्रेसिडेंट हॅज सेड. ते तुमचे कडेन ना. तुम्ही आता म्हणटा 15. सो दिस इज क्लियरली लुकिंग लायक यू आर बायिंग टायम फॉर समथिंग एल्स. बट इन द बार्गेन यू आर स्क्रूइंग आवर स्टेट. कारण ऑन बेसिस ऑफ दॅट लेटर दे वील स्टार्ट द दिस. हांव तुमचे कडेन काही गुगल इमेजीस शेअर करता कालची 2 दिसां पयलींची. ते जर गुगल इमेज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार इट इज दॅट एरिया इज टोटली डिवास्टेटेड. आय विल शेअर विथ यू ऑल. तुमचे कडेन शेअर करता विच वी फायल्ड इन द एनजीटी येस्टरडे. सो ना ताणें ऑलरेडी ताका कितें म्हणलां की ड्रिंकींग वॉटराचेर ताणें ते हें केलां विच इज फ्रॉडुलंट. वेर दे गॉट एक्सपोज एनजीटी येस्टरडे वेर दे हॅव सबमिटेड दॅट सेइंग दॅट इट इज रिवर व्हॅली हायड्रो प्रोजेक्ट. म्हणजे एमओएफाक लेटर केले की ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट, तांचे कडल्यान ते लेटर घेतले. ऑन बेसिस ऑफ दॅट अप्रुवल यू आर वर्किंग, काम चालू जातलें थंय. ताका ड्रिंकींग वॉटराक इसी लागना. टेक इट फ्रॉम मी. आमी दर्या ताज्याच एंगलांतल्यान या. तो कितें म्हणटा की इट वॉज इश्यूड बाय अ ज्युनियर लेवल ऑफिसर. So if it is issued by junior level officer, you direct the concerned junior level officer to withdraw the letter or else put the letter in abeyance. पर्यावरण मंत्री जावडेकाराक मेळपाक गेल्ल्या शिष्टमंडळान क्लाउड आल्वारीस, प्रजल साखरदांडे आनी लवू मामलेदारय आसलो. क्लाउड आल्वारीस म्हणटा जाय तितलो वेळ घेयात पूण मान्यताय दिल्या ती फाटीं घेयात. जावडेकर कितें म्हणलां आज आमकां कांय विश्वासच ना. कित्याक तो मनीस म्हणटा हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्टर, पण डिरेक्टरान कितें केलां. आतां सेंट्रल मिनिस्टर तूं मंत्री ते कितें डिरेक्टरान केलां तुका इन्कार करूंक जाता, तुका सस्पेंड करूंक जाता. दॅट इज ऑल पॉसिबल. सो यू कॅनॉट से दॅट आय एम अ युनियन मिनिस्टर अँड डिरेक्टर वॉट एवर हीज लेटर विल बी देर विल कंटिन्यू. आमी सांगला तो लेटर सस्पेंड कर म्हणून. तुजी इन्क्वायरी कर. तुका 2 महिने तुका 6 महिने तरी जाय तर कर, पण तो ती चीट दिल्या ती मातशी सस्पेंड कर. कित्याक नाजाल्यार कर्नाटक कितें करतले, ती चीट घेवन काम सुरू करतले. एकदा काम सुरू जालें की मागीर म्हणटले ना आमी ड्रिंकींग वॉटराकच केला, पण तोच आता कनाल आमी आतां इरिगेशन हायड्रोलिका आमी ताचे कनेक्शन आमी करता म्हणून सांग. वॉट वी टोल्ड हिम इज दॅट एंटायर वर्क दॅट इज डन सो फार एट द सायट इज इलिगल. कांयच परमिशन ना. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो परमिशन ना, एनवायरमेंट परमिशन ना, फॉरेस्ट परमिशन ना, वायल्ड लायफ परमिशन ना, तरी तांणी काम सुरू केलां. अँड दे हॅव डन कन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क. दॅट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इलिगल. बाय giving this letter of approval, environment approval, the ministry has regularized all that illegal work.
दॅट इज द मोस्ट सिरियस पार्ट आनी हे कितें एनवायरमेंट अप्रुवल केलां कितें म्हूण एनवायरमेंट अप्रुवल मिन्स ते म्हणटा ताका कायदो नाका they don't require clearance. Now, when we go to the ministry, we say, have you given clearance or not? There is no such thing as environment approval. In Environment Protection Act, there is no such word as environment approval. They have given this letter only for the sake of the Karnataka elections. And the very fact that he is saying, "Am kaani ki 15 dis di mon," it is very clear to take it beyond 5th of December. They are fooling the people of Goa, but they are fooling the people of Karnataka even more. Fully convinced that letter is illegal, everything is illegal, and he is convinced, but he is not acting. इतकेंच जालां की ताणें काम करपाक जाय, इमिजिएट स्टे करपाक जाय आशिल्ली, ते आमचो डिमांड आसा तो करिना. हेजे वयल्यान खंय तरी कर्नाटकाच्या इलेक्शनाचो फायदो घेवपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट पळयता. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वापरून कर्नाटका गव्हर्मेंटाक करपाक पळयता. हेजो नुकसान चड खरें म्हणजे गोंयकारांकूच जातलें आनी प्रत्येक गोंयकारान हेजेर आवाज करपाचो, मोठो आवाज करपाची गरज आसा. कारण कितें फुडले जनरेशन्स हेंकां उदकूच फुडें मेळचें ना आनी आतांच जर हें केलें जाल्यार आतां तेंच्यांनी करपाकूच जाय आनी इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज. पयलींची मुदत एक्सपायर जाली. नाव द प्रॉब्लेम इज दिस वॉट आवर डिमांड इज दॅट लेटर शूड बी विड्रॉन. ओके, पण ती 15 दिसाची मुदत ही 5th डिसेंबराक खातीर मागल्या काय कितें असो दुबाव आसा. कित्याक ती इलेक्शन्स आसा आनी पॉलिटिकली वी आर नेग्लिजिबल. आमी म्हणलें सुद्दां, सर, डू यू थिंक दॅट गोवा, सिन्स गोवा इज पॉलिटिकली नेग्लिजिबल, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क इन आवर इंटरेस्ट? ना, आय एम फुल्ली, आय हॅव बीन कमिंग टू गोवा सिन्स 17 बोलो, आय एम फुल्ली इन इंटरेस्ट ऑफ गोवा. बिकॉज ते 27 MPs दिता. ते म्हाका दिसता की 27 MPs ते दिला म्हणटकीर तांचो पॉलिटिकल वेट आनी तांचे दे एन्जॉय मोर पॉलिटिकल क्लाउड दॅन वी डू. Okay, so we have put our demand saying that it should be withdrawn, and we will continue with our agitation because it is. We also said that it is a lifeline of Goa. Please work in the interest, because 81 kilometers she flows into Goa Mhadei, and 31 te Malaprabha basin hota. So if it is not for the drinking water project, it is for hydroelectric project.